सांखळी पालिकेंतल्या 17 कामगारांचेर कसो अन्याय जाला ताची धर्मेश सगलांनी जाप दिवची पडटली अशें दयानंद बोरेकारान म्हटलां. म्युनिसिपालिटीची म्हाका अजूनय याद आसा की 2 बोटां दाखयली 11 जाण आसा म्हणून. आयज म्हाका दिसता धर्मेशाकडे 4 का 5 जाण जाल्यार तितूनय 3 जाणांनी वेगळी चूक सांबाळिल्ली आसा. एकलो म्हणटा आपण तुळमुला वयतलो, दुसरो म्हणटा आनी खंय वयतलो, ते सोडून तेजें आमकां कांयच पडलेलें ना. म्हणल्यार अजूनय हांव धर्मेशाक सांगूंक सोदतां की सांखळेची खंयची लोकल ऑथॉरिटी जावं सांखळेचे जे सुशिक्षीत नागरीक जावं हांकां दोतोराचें काम खबर आसा, दोतोर कितें करता तें खबर आसा. दोतोर लोकांकडे जे आपुलकेन वागता त्या प्रमाणे धर्मेशाक परतून एकदां सांगता की दोतोराची लीड ही कमीत कमी 10,000 मतांचेर आसतली. काल धर्मेशान जो दोतोराचेर आरोप केलो की आमी गुंडागिरी करता, दादागिरी करता. आरे दादागिरी कोण करता हे सांखळेकारांक खबर आसा. म्हणून तर आयज दोतोरा कडेन लोक लागीं येता. दोतोर कसो मनीस हे लोकांकूय खबर आसा. प्रत्येक तुजो कार्यकर्तो आसा तो आतां दोतोरा कडेन येवंक लागला. कित्याक दोतोर आमचो जो मनीस आसा पळय तेणी कसलोच केन्ना सूड घेवंक ना कोणाचेर आनी हेज्यान फुडें तो घेवचो ना. दुसरो विशय तुवें जॉबाचो काडलो. आतां तूं जॉबाचो काडटना तूं चिंतूंक जाय जेन्ना म्युनिसिपालिटींत तूं बसलेलो 17 जाणांक आयज 9 म्हयने जाले तुवें एक पेमेंट दिवंक ना तेंकां. 9 म्हयने तेंच्यान जगपाचें कशें हें तुवें चिंतूंक जाय आसलें. आयज 9 म्हयने तेंच्यांनी आवय बापायक कशें पोसपाचें, भायल्या भुरग्यांक कशें पोसपाचें हें तुवें चिंतूंक जाय. आनी सांखळेकार ते हे तरी चिंतून तुवें तेंकां पेमेंट दिवंक जाय. भाजपा कार्यकर्त्यांचेर आरोप करचे पयलीं धर्मेश सगलांनी विचार करचो असो सल्लो यशवंत देसायान ह्या वेळार दिलो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत.